Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कर्नाटकान प्रचाराक बिझी. ताका बेळगावच्या 18 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्या. साखळे किल्लो ताच्या घरकान्नीन लढयलो. साखळेकारांनी निमाणे केन्ना नाशिल्ली ती पावती दिली. 3 खेप आमदार जालो, मुख्यमंत्री जालो, मात नगरपालिका हातान नाशिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा दोनूय पालिकांनी दिला ते लोकसभेच्या दोनूय खासदारांचे शिनाल. साखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आम्ही म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना, तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हे साखळेकारांनी दाखोवन दिले. त्या खातीर साखळेकारांचो हांव खूब खूब आभार मानता. आणि येता ते लोकसभेक आमी म्हणटा की उत्तर गोंयचो आनी दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले, कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता. म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले. तानावडेन सूर धरला ट्रिपल इंजिन सरकाराचो. लोकसभेकूय खंय दोनूय खासदारांचे जैत निश्चित. तानावडे सध्या कर्नाटकाच्या चिकमंगळुरान विधानसभेच्या प्रचाराक. कर्नाटकाची वेचणूक जाली काय दोनूय नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष फायनल. हो संकेत असा आम्ही जे असे म्हणतात की येणारी लोकसभा भारतीय जनता पार्टीचेच दोन्ही उमेदवार उत्तर आणि दक्षिण निवडून येतले. हातून मातूय दुबावना आणि बऱ्या लीड घेऊन दोन्ही उमेदवार आमचे निवडून येतले हे त्याचे संकेत असतात. कारण एक म्युनिसिपालिटी उत्तरेक एक दक्षिणेक आणि ताका लागून म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर अशा पद्धतीचो रिझल्ट आमकां मेळिल्लो आसा. लोकल बॉडी जेन्ना निवडून येता तेन्ना ते ट्रिपल जावचे जेणे करून कॉर्डिनेशन करपाक बरें पडटा, लोकल आमदाराक काम करपाकूय थंय बरें पडटा आणि एकूण सरकार म्हणूनय काम करपाक बरें पडटा. गोंयांत येतकच आमी तांकां मेळटले आणि त्या भागातले नगराध्यक्ष आमच्या पार्टी कडेन बाकीच्या आमचे कोर टीम बाकीच्या कडेन कन्सल्ट करतले, स्थानिक आमदारा बरोबर चर्चा जातली, त्यानुसार मागीर ठरतले. केन्ना पर्यंत अशें जावपाक शकता म्हणजे म्हज्या हिशोबान कशें की निवडणूक ही कर्नाटका इलेक्शन जावन हय कर्नाटका इलेक्शन जातलें 10 तारखेनंतर आणि त्यामुळे दोन्ही आमदार जे आसात त्यांचो विचार विनिमय करून मागीर ते ठरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.